ये देवा बाप्पा तो सर्गींचा सरपोडून तुका नामान करता ये देवा बाप्पा तो सर्गींचा सरपोडून तुका नामान करता आराधनानी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता येशू ख्रिस्ता तो सर्गींचा सरपोडून तुका नामान करता येशू ख्रिस्ता तो सर्गींचा सरपोडून तुका नामान करता आराधनानी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या तो सर्गींचा सरपोडून तुका नामान करता ये पवित्रत्म्या तो सर्गींचा सरपोडून तुका नामान करता आराधनानी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाल भवन आणि बहिणीनो पवित्र साक्रामेंता मुखार आमी बसून आसा तो जेसू आमचे मुखार आसा फाटल्या 4 हप्त्यांत हांव न्हू हे नवें वर्स आमी सुरू केल्लें 2022 आमी कशें फळां बरीत करयेत आमी कशें तें आमकां एक बरें आशिर्वादान भरलेलें वर्स जावन आमी बांदून हाडयेत ह्या विशयांत जायत्यो संगती आमी नियाळ केल्यो आनी आमकांत आमी समर्पण करून फाटल्या दिसांनी आमी विशेश तरान मागल्लें मोगाळ भवन आनी भयणीनो ओ जेजू ताचें मिसांव काम प्रारंभ करतना मिसांव कामाच्या सुरवेरेंत ताच्या माय गांवाक गेल्लेल्या वेळार त्या नजरेंतांत ताका थंयसर निराकरणी आयकूंक मेळ्ळी ताणें ताचें मिसांव सुरू केलां मात्र आनी मिसावाच्या सुरूत ताच्या माय गांवाक गेल्लो थंयसर सिनेगॉगांत ताका कोवळो दिल्लो आनी थंयसर देवाचे उतार प्रकट करतना तो लोक म्हणलो वो तिसो पूत ते ताचे भाव भयणी वो आमच्या मदलो एकलो न्ही वो कितें आमकां उलयत जेजूक ताच्यात लोकान एकामेकान सकयल घालन कीळ तरान पळयल्लें पूण ताच्या विशयांत जावंक बरो नेगेटीव तरान ताका कीळ करून सकयल घालून उलयलें जाल्यार जेजू ताचे मिसाव रावयना ही एक अडकळ
आमी मुखार वचून जो म्हण चिंतिना ताच्या बदलाक ही अडकळ जावन घेना, बगार ही एक अडकळ अवकाश जावन घेता आनी त्या मारी पात ताचे मिसांव आनीकी चड उर्बेन आनीकी चड फळां बरी जावन करूंक तो मुखार वेता. मुखार भवन आनी भयणीनो, नवें वर्स आमी सुरू केलां. जायती योजना आमचे मुखार आसात, जायत्यो संगती आमचे मुखार आसात. आमी मुखार वेतना जावंक पुरो थोडे पडी आमचे विशांत हेरांनी खोडी करचें, आमचे विशांत नेगेटीव उलोवचें, आमकां सकयल घालून उलोवचें हें मेळोंक पुरो, वा थोडे पडी आमच्या जिवितांत आमी चिंतनातलें, आमी आशेनातलें, आमी अपेक्षिनातलें आमच्या जिवितांत गणितांक घडोवंक पुरो. थोडे पडी आमचो स्पिरीट इल्लो उणो जाता, आमचें बळ इल्लें आमकां उणें जाल्ल्या बरी भक्तां जावंक पुरो. पूण मोगाचें न्हू, आज हो जेजू आमकां एक आदर्श जावन आसा. ताकाय तें मेळ्ळें, पूण ताणें तो अवकाश जावन घेतलो आनी तो धैर्यान फुडें गेलो आनी ताचें मिसांव ताणें पंथाक पावयलें. तें मिसांव ताणें पंथाक पावयलें आनी निमाणें बापाच्या हातांत ताचो आत्मो ताणें उपसून दिलो. कुशेन, बापा म्हजो आत्मो तुज्या हातांत उपसून दिता. तुवें म्हाका दिल्लें मिसांव ह्या संवसारांत हांवें संपयलां, जारी केलां. तें राज हांवें ह्या सर्गींचें राज ह्या संवसारांत बांदलें म्हणालो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. 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 मोगाल भवन आनी भयणीनो, सांत पावलाचेरय आमी नदर घाली जाल्यार सांत पावलो पयलें सावल आसलो, दमस्काच्या त्या वाटेर जेजू क्रिस्त, जिवंत क्रिस्त भेटलो, नवो अनुभव ताणें जोडलो. सावल आसलो पावल जावन बदललो आनी त्या उपरांत ताणें सोमयाची सुवार्ता परगट केली. सोमयाक तो साक्ष जावन जियेलो आनी हर एकल्याक सोमयाची वळख दिवंक तो पेसाडलो. आतां हें करतना पयलें आपोस्तालां मदेंत कित्याक वो क्रिस्तांवांक विरोध आसलो, क्रिस्ताक दग दितलो, आतां बदलला म्हूण कशें पातयेवचें, हो नीज जावन बदलला की आमच्या सांगाता हो आसा की ही जायतीं बोगनां आपोस्तालां मदें आसलीं. आनी ताच्या उपरांत लोक ताची शिकोवन ताणें परगट करतना पयलें विरोधी आसलो, आतां बदललो, वस्तुकी नीज जावन बदलला की लोकां मदें आसलें जावंक पुरो. आनी त्या देखून सांत पावलो ताची बोगनां उसारतना म्हणटा, जायती अडकळ ताच्या मिसावाक आसली, ताच्या विशयान ती नाका जाल्ले उलयले, खोडी काडल्यो, खोबरो केलो आनी ताका मार पडले, जेरबदांचे मार मेळ्ळे आनी तो धैर्यान पयन करून येतना थारून पडलें आनी जायत्यो संगती ताच्या जिवितांत घडल्यो. पूण पावलो रावना, पावलो फाटीं पळयना, पावलो कोणायकी भियेना, खंयच्याय संगतीक भियेना. मुखार काडिल्लें मेट मुखार दवरता, मुखार वेता, शाबीत तरान तो मुखार गेलो. आनी त्या देखून सांत पावलान तिमोथेक बरयल्या त्या दुसऱ्या पत्रांत तो म्हणटा, म्हजी धांव हांव धांवलां, म्हजें झूज हांव बरें करून झुजलां आनी आतां त्या सर्गींच्या रायान म्हाका तयार करून दवरलो तो प्रतिबळ जोडूंक हांव आयतो जालां. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. मोगाल भवनांनी भयणीनो, जर तर सावलांनी वा पावलांनी जर तर भियेल्लो, कांगाल जाल्लो, देदेस्पद जाल्लो, हें म्हाका नाका, हें म्हाका सांगलें न्ही म्हूण चिंतून तें मिसांव अर्द्या रावयल्लें सोडूंलें जाल्यार हीं उतरां सांत पावलाच्या तोंडांतल्यान खंडीत येथिनात. तो धैर्यान मुखार गेलो, धैर्यान मुखार वचून ताचें मिसांव ताणें पंथाक पावयलें. मोगाच्या भवनांनी भयणीनो, आयच्या दिसाच्या वांजेलांत पयलें वाक्या जेजू त्या वाती विशयांत उलयता. एका दिव्याचो उद्देश कितें, एका दिव्याचो उद्देश उजवाड दिवंक. तो काटये बंदा लिपोवन दवरूंक न्ही वा आनी खंय बास्केटी बंदा दवरूंक न्ही, तो आमी वयर दवरता. ह्या वातीचो उजवाड सगळ्यांक मेळाजे आनी तवळ मात्र ती वातीचो उद्देश पूर्ण जाता. मोगाचें आतां चिंतया, आमी एक वेहिकल हाडलें, नवेंत वेहिकल हाडलें, कार बाईक हाडलें आनी आमी हाडलें आमच्या घरा भितर दवरलें. यूज करना, यूज केल्यार पाड जाता, मार्गार दावंडयल्यार पाड जाता, त्या देखून हाडलें आनी तशेंच भितर दवरलें. आतां 5 वर्सां उपरांत काडलें म्हणजे चिंतया, 5 वर्सां उपरांत काडटना कार आसल्या बरी आसूंक पुरो भायल्यान दिसूंक, पूण ताचें वॅल्यू, त्या काराचें वॅल्यू एक देंवता. त्या काराचें इफेक्टिवनेस, फळादीकपण कितलें यूज केल्लें जाल्यार कितलें सलीस तरान 5 तरान तें मुखार धांवूं
ते वगडावन घालून घेता आनी अशें भितर दवरल्या वरी एका लेकान माती केल्ल्या वरी तें जाता. तसो उद्देश एका वेहिकल असो उद्देश कितें तो वगडावन घालून गेल्ल्या वरी जाता. तो पूर्ण जायना ते माती केल्ल्या वरी. आनी तेका जेजू आयच्या वांजेलान म्हणटा कोणा लागीं आसा पळय ताका बरोवन अमतोच्या मापान दितले, कोणा लागीं ना पळय तें आसलें कानवरतलें. ह्या उतरांचो उद्देश कितें? जेजू म्हणटा जर तर तुका रस्ताना जिवीत दिलां, देणी दिल्यांत, जर तर तूं गलशीताय तुज्या फायद्याक हेरांच्या बरेपणा खातीर समाजाच्या बरेपणा खातीर वापरतना ती उणें जायना, ती आनीकी बरोवन अमता, आनीकी बरता, ती आनीकी सडीत फळादीक जातात, अभिवृद्धी जाता. जर तर म्हजी देणी हांव उपेग करना, म्हजें जिवीत आनी एकल्या खातीर हेरांच्या बरेपणा उपेग करना, आसा तशें रावता जाल्यार म्हजें जिविताचें मोल उणें जाता, म्हजें जिविताचें फळादीकपण उणें जाता आनी तें जिवीत आकर्शण जायना मोगाचें. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 तारी करून मोगाच्या बाबा आनी भयणी देवान आमकां रचलां ताच्या सारक्याचे स्वरुपाचे कन्न एका उद्देशा खातीर आमचें जिवीत तें फळादीक जायचें, आमचें जिवीत तें सोबीत जायचें आनी हें जिवीत आमकां आनी हेरांक चार जाणांक फायद्याचें जायचें, एक सोबीत जिवीत जायचें म्हणून देवान आमकां रचलां त्या उद्देशा खातीर. तारी करून ह्या नव्या वर्सा आमी सुरू केल्लें, एक म्हयनो संपोवन येता आनी 11 म्हयने आमचे मुखार आसात. हे मुखल्या म्हयन्यांनी आमचें जिवीत आनीकी चड आमी फळादीक करया मोगाचें. ह्या जिविताचो उद्देश कितें आसा, उद्देश कितें आसा तो आमी पूर्ण करूंक हर एक दीस आमी प्रयत्न करया मोगाचें. थवळ ह्या जिविताक मोल येतलें, थवळ आमकां ती उतरां आयकूंक मेळटलीं. माथेवाचो वांजेल अध्याय 5 वाक्या 1 तावन आमी वाचतना 8 बागी विशयान आमी आयकता. आनी निमाणें वाक्य जेजू कितें म्हणटा, संतोष आनी उल्हास पावा, सर्गांच्या राजांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. जर तर म्हजें आनी तुजें जिवीत हांव उपेग करतां, फळादीक करतां, हेरांच्या गरजांक पावता, हेरां खातीर तें जिवीत जरयता जाल्यार सोमी म्हणटा संतोष आनी उल्हास पावा, सर्ग राजांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. तर मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, एक घडीभर आमचे दोळे धांपया, आमचे दोनी हात आमच्या उस्क्याचेर आमी उदारें दवरया मोगाचें न्हू. त्याच सोमयान हें जिवीत आमकां दिलां, सोबीत जिवीत. ह्या जिवितांत जायतीं तालेंतां देणी ताणें आमकां दिल्यांत मोगाचें ना. हांव आनी एकल्या बरी न्ही, आनी एकलो म्हज्या बरी न्ही, हांव विचित्र देवाचे रसान, हांव सोबीत देवाचे रसान. म्हाका ताणें ताच्या सारक्याचे स्वरुपाचें रचलां, जायतें बरेंपण दिलां मोगाचें न्हू. ह्या खातीर एक घडी देवाक आमी अर्गां दिवया मोगाचें न्हू. देवाचो उपकार आमी आठोवया मोगाचें न्हू. एका उद्देशा खातीर रचलां, तो उद्देश आमी पूर्ण करूंक आसा मोगाचें न्हू. आनी ह्या उद्देशा कोती आमकां समकताना जावंक पुरो आमकां अडखळी आसात, जावंक पुरो आमकां कश्ट येवंक पुरो, जावंक पुरो आमकां समस्या येवंक पुरो, जावंक पुरो आमकां सोलवणी मेळोंक पुरो, जावंक पुरो आमकां दुरसोने मेळोंक पुरो, जावंक पुरो आमच्या विशयान खबरो कान उलोवचें आमकां मेळोंक पुरो, हें जायतें आमच्या बोवारी घडोवंक पुरो मोगाचें न्हू. पूण एक उडास दवरया, आमची पातयेनी ह्या सोमयाचेर तो सोमी आमचे सांगात आसा मोगाचें न्हू. हर एका दिसा, हर एका घडये आमचे सांगाता. ह्या वर्साचे कित्याक हें वर्स ताणें आमकां दिल्लें एक गिफ्ट मोगाचें न्हू. ताणें आमकां दिल्लें एक देणें, आमकां जिवीत दिलां आनी आतां हें वर्स दिलां. ह्या वर्सा म्हजें जिवीत कितलें फळादीक करता, कितलें सोबीत करता, कितलें हांव तें नंदन करूंक प्रयत्न करता, तो तें आमचें तावन हर एकल्या तावन आशेता मोगाचें न्हू. आनी तो आमचे सांगात आसा. त्या देखून ताणें म्हणलें संवसाराच्या आखेर पर्यंत हांव आसा तुमच्या सांगाता. आनी हो जेजू हर एक घडये आमचे सांगात आसा मोगाचें न्हू. त्या देखून आमचें जिवीत ताच्या हातांत एक घडीभर समर्पण करया मोगाचें न्हू. हे सगळें मुखलें नवें वर्स, ह्या नव्या वर्साचो हर एक दीस, हर एक घडी आमी ताच्या हातांत समर्पण करया मोगाचें न्हू. हे सगळे वरास आमी एक फळादीक करूंक, आमी आमकां आनी हेराक एक फायद्याचे उपकारा पडटात आसले एक व्यक्ती जावन जियोंक आनी सांबाळला बरी एक दीस आमी म्हणूंक आयती जावं. म्हजी धांव हांव धांवलां, म्हजें झूज हांव बरें करून धांवलां, झुजलां आनी तो प्रतिफळ सोडूंक हांव आयतो आसा. ही उतरां एक दीस मनशाक आमी आयती जावच्याक, तो अवकाश आमकां मेळच्याक आमचें जिवीत ताच्या हातांत ह्या घडये समर्पण करया मोगाच्या बाबा आनी भयणी. आनी त्या सोमया कडेन आमी मागया,
हर एका जिविताच्या म्हज्या घडये तुजेर पात येता सोम्या. तूं म्हजे सांगात आसाय, म्हजें जिवीत तूं चलोवन व्हरताय, म्हाका तूं वळखताय, म्हाका नांवान उलो मारताय आनी म्हाका म्हणटाय भिये नाका बाळा, भिये नाका, हांव आसां, हांव तुज्या सांगाता आसां, भिये नाका. ही उतरां तूं म्हाका म्हणटाय सोम्या. ह्या उतरांचेर पातयेवन हांव फुडें वचूंक, फुडें समकूंक आनी ह्या वरास फळादी करूंक, वावर करूंक म्हाका कृपा दी सोम्या, म्हाका सकत दी म्हणून एक घडी मोगाचें न्हू आमचें जिवीत ताच्या पांयां तळा आमी समर्पण करया. ह्या जिविता खातीर ताका अर्घान दिवया, तसो उपकार आमी आठवया आनी ताची कृपा ह्या गीत गायत आसतना भिये नाका म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा, मुखार तूं सर. ह्या नव्या वर्साचो हर एक घडी, हर एक दीस मुखार तूं सर. धरून म्हजो हात हांव आसां तुका धरूंक, तुका सांगात दिवंक, भिये नाका. केदींच सांडिना म्हणल्यार त्या बरोवशान जेजू आमकां सांगता. तर चुमयाचेर पातयेवन मुखार वचूंक, हे वरास अर्थाबरीत करूंक, फळादी करूंक जाय आसली कृपा त्या सुमयात हांव मागून घेवया मोगाचें न्हू. Page 17. नको मोच्या बाळा, आसाय तू मोच्या पायांतळा. भिये नाका मोच्या बाळा, आसाय तू मोच्या पायांतळा. मुखार तूं सर, धरून म्हजो हात दिता तुका म्हजो सांगात. मुखार तूं सर, धरून म्हजो हात दिता तुका म्हजो सांगात. भिये नाका मोच्या बाळा, आसाय तूं मोच्या पायांतळा. ह्या वर्सा बेन तुका दिसतना, खंत तुका बघताना, ह्या वर्साच्या दिसांनी घडयांनी तूं एकसुरो आसतना, कोणून तूं तुज्या बगलेक ना म्हूण बघताना भिये नाका बाळा, भिये नाका. केदींच तुका सांगचो ना, हांव केदींच सांगचो ना म्हणटा सोमी मोगाच्या भावा आनी भयणी. तुका दिसतना, कोण तुका भोगतना, बे तुका दिसतना, कोण तुका भोगतना. एक सुरो आसून कोणूच नासतना, सर्वांनी सांडून उदास जाताना, केदीस संसोना, केदीस संसोना. भिये नाका मोच्या बाळा, भिये नाका मोच्या बाळा, आसाय तू मोच्या पायांतळा. पिडा जिवितांत ह्या वर्सा येताना मोगाचेनो, थोडे बडी कश्टा वयर कश्ट येताना, सोलवणी वयर सोलवणी येताना, निराशपण जिवितांत येताना, बरोवसो सांडिया म्हण बघता आसतना, पातयेनी सुकताना मोगाच्या भावा आनी भयणी केदींच भिये नाका, भिये नाका. सोमी म्हणटा हांव तुका सोडचो ना, केदींच खंयच्याय घडये हांव तुका सोडचो ना बाळा, हांव तुज्या सांगात आसां, हर एक घडी हांव तुज्या सांगात आसां. पीडा तुका येताना, कश्ट तुका दोस्ताना, पीडा तुका येताना, कश्ट तुका दोस्ताना.
येताना केदीस संसोना केदीस संसोना हे नाका मोच्या बाळा आसाई तू मोच्या पाया तळा दुस्मान खेळताना मोगचनो वाईट संगती जिविताचेर दाड घालतना पाताक म्हजे मुखार येताना पातकाचे ओडी म्हजे मुखार आसतना मोगचनो काळीज म्हजे रडतना नालिसाई बगूंक मेळतना लज म्हजे जिवितांत बगतना मोगचनो जेजू म्हणटा भिये नाका बाळा तुझे जिवीत पवित्र तुझे जिवीत मोलादीक हांव आसा भिये नाका हांव केदींच सांचो ना हर एक घडी हांव तुज्या बगलेक आसा हांव तुका सांचो ना बाळा दुश्मन केताना सैतान नाडताना दुश्मन केताना सैतान नाडताना पातकांत पोडून काळी श्रद्धाना नाली साई भोगून लस दिसताना केदीस संसोना केदीस संसोना हे नाका मोच्या बाळा आसाई तो मोच्या पाया तळा Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सा मातेप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता 가 있으면 तिसरो अध्याय 10व्या तावनो 12वें वाक्य इतले भितरस रुखाच्या मुळाक कुराड दवन जाल्या देखून बरो फळ दिना तो हर एक रूख कातरतले आनी उज्यांत उडयतले देवातेन तुमकां फाटी परतणेचो गुर्तू म्हूण हांव तुमकां उदकांत स्नान दितां पूण म्हज्या फाटल्यान येता तो म्हजे प्रास बळिश्ठ ताच्या पांयांच्यो वणो वळोवंक सयत हांव योग्य न्ही तो तुमकां पवित्रत्म्यान आनी उज्यान स्नान दितलो आपलें सूप ताणें हातान धरलां आनी आपली दानी तो आसून नितळ करतलो आपलो गोव तो तुपयांनी भरतलो पूण पोल कितेंच पलवानात आसल्या उज्यांत घाल्लो आसतलो देवाचें उतार हें वाकणे तुका क्रिस्त हें वर्स जावन मुझें आनी तुजें जीवन फळां बरी जाय आनी ह्या खातीर आमी ह्याच विशयंत फाटल्या 3 मागण्या जमातींनी आमी नियाळ केलो आनी आयच्या दिसा हांवें आनी तुवें कशें फळां बरी जावेत पवित्र पुस्तक म्हणटा सामातेवाच्या आयच्या शुभ वार्तेंत देखून बरो फळ दिना तो हर एक रूख कातरतले आनी उज्यांत उडयतले मोगाचे न्हू म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जर तर हांव आनी तो बरो फळ दिवंक शकना तर सर्वेस्पराचें उतार म्हणटा म्हजें आनी तुजें जिवन व्यर्थ आनी उज्यांत घालून उडोवचें तसलें एक अयोग्य जिवन जावन आसा सर्वेस्पर म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आशेता हांवें आनी तुवें फळां बरीत जिवन जिवचें आसत हें फळ आज थावन ह्या वर्सा थावन म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत फळां इतलीं बरोवन उमतोवन देगी ह्या वरवीं सगळें आमचें मात्र न्ही आमच्या कुटुंबाचें जिवन फळां बरें जाय आनी त्या देखून जुआंव बाप्तिस्त म्हणटा तुमचें जीवन फळां बरें जाय आनी त्या देखून हांव तुमकां उदकान पवित्र स्नान दितां पवित्र स्नान पवित्र आत्मो भोव गरजेचें मोगाचें न्हू आनी त्या देखून म्हणटा
तुवें आनी हांवें फळां दीक जावचे खातीर सर्वेस्पर देव आशेता मोगाच्या न्हू हांवें आनी तुवें पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन हांवें थंय बरोवंक जाय म्हणून. आनी जुआंव बाप्तिस्त म्हणटा म्हज्या उपरांत येवचो आसा तो हांवें तुमकां दिवचें हें पवित्र स्नान केवळ उदकान तरी पूण म्हज्या फाटल्यान येता तो दितलो पवित्र स्नान उज्यान पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान तें वाक्य म्हणून न्हू तो तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान स्नान दितलो. हें पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान स्नान म्हाका तुका गरज आसा. आयच्या दिसा जावन हांवें तुवें फळां बरी जावन ह्या समाजांत जियोवच्या बसत. त्या देखून मोगाचें न्हू हांवें आनी तुवें क्रियाळ रितीर अभिशेक म्हणून म्हजे ते आनी तुजे ते आसल्या वेळार हांव आनी तूं ह्या समाजांत चड आनी चड फळ दिवंक शकता. अभिशिक्त व्यक्तीक हात लावंक कोणाकच सकांक नात. कित्या खातीर एक अभिशिक्त व्यक्ती कित्या खातीर पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान भरलेलो व्यक्ती एक फळां भरीत व्यक्ती जाता. कित्याक तो एक सामान्य व्यक्ती न्ही. कित्या खातीर तो एक उरल्या सामान्य व्यक्ती बरी न्ही कित्याक हो एक व्यक्ती चड फळां बरी जाता. पवित्र पुस्तक म्हणटा असल्या फळां बरीत म्हळ्यार पवित्र आत्म्याच्या उज्यान अभिशेक जाल्लो व्यक्ती असल्या व्यक्तीक कोणूच आपणूंक शकना. असलो व्यक्ती यशस्वी व्यक्ती जावन आसा. पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता कीर्तन 105 आनी ह्या कीर्तन 105 12वें ते 14वें वाक्य 15वें वाक्य अशें म्हणटा जेन्ना तांची संख्या उणी आशिल्ली देशांत थोडींच आनी परकिंदी आशिल्लीं. आज आमच्याय देशांत आमी थोडींच आसा मोगाचें न्हू. पवित्र पुस्तक सांगता जेन्ना तांची संख्या उणी आशिल्ली आनी थोडींच ती आशिल्ली देशांत जेन्ना ती एका देशांतावन दुसऱ्या देशांत एका राज्यांतली दुसऱ्या राज्यांत भोंवतलीं तेन्ना तांकां दोग कोणाकच दिलें ना. तांचे बसत रायांक ताणें शिक्षा लायली म्हणून म्हज्या अभिशिक्ताक हात लायनाकात. म्हज्या प्रवाद्यांक कसलेंच वायट करिनाकात. पळया स्पश्ट तरान पवित्र पुस्तक म्हणटा म्हज्या लोकांक हात लायनाकात म्हूण सांगोना म्हज्या अभिशिक्ताक हात लायनाकात. अभिशिक्त व्यक्तीक कोणेंच हात लावंक जायना. चरित्राच्या पुटांनी आमी जर तर पळयलें जाल्यार जंयसर तो अभिशिक्त व्यक्ती आसा त्या अभिशिक्त व्यक्तीक आजुनी कोणाकच आपणूंक सकोंक ना मोगाचें. कित्याक ह्या अभिशिक्त व्यक्तीक सर्वेस्पर देव तांकां राखता म्हूण सांगयत. ह्या अभिशिक्त व्यक्तीक सर्वेस्पर देव एक मार्क दिता. हो म्हजो व्यक्ती म्हणून अभिशिक्त व्यक्तीक मार्क दिता. चिंत्या आमकां जोर भूक लागली धांवन वचून एका हॉटेलाक आमी रिगोंक धांव पूण थंयसर आसा बोर्ड आसा हें हॉटेल क्लोज जालां ह्या हॉटेल आतां दंपलां म्हणून एक पयलो एक ल्हानसो एक बोर्ड आसूंक बरो. हांव तूं वेता थंय भूक जोर लागली जाल्यार हांव तूं ताच्या भितर वचना. हांव कित्याक तें हॉटेल क्लोज जालां म्हाका कितेंय मेळना थंयसर. जावंक पुरो हांव आनी तूं खंयच्याय थोड्या गरजे बसत मोगाचें न्हू एकानी एका गरजे बसत एका जाग्यार धांवाधांवी वेता आनी थंयसर जर तर बोर्ड आसा ना हांगासर तें मेळोंक ना म्हूण जालें जाल्यार आमी थंयसर भितर वचून हांव कित्याक तो ल्हानसो बोर्ड पळोवन आमी थंयसर तो भायर येता. कित्याक थंयसर आमकां भितर वचोंक जायना. जिवितांत म्हज्या आनी तुज्या मोगाचें न्हू देवान अभिशेक केल्ल्या वेळार म्हाका आनी तुका अभिशेक केल्ल्या वेळार असलोच मनशाच्या दोळ्यांक दिसना तरी आध्यात्मीक दोळ्यांक दिसचो तसलो एक बोर्ड एक सिंबल सर्वेस्पर देव म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत घालता. आमी सांगता ताका पवित्र आत्मो मोर मारता म्हणून. पवित्र आत्मो खेदळ एका मनशाचेर मोर घालता. त्या मनशा विरुद्ध खंयच्याच व्यक्तीक त्या क्षेत्रांत जिखूंक असाध्य जावन आसा. त्या देखून एफेसकारांक बरयल्ल्या बरयल्ल्या पत्रांत पयल्या अध्यायान 13वें वाक्य म्हणटा भासवण्याच्या उतरासरी पवित्र आत्म्यान तुमचे वयर मोर मारिल्ल्यान
तुम्ही देवाची परजा जावंक पावल्यात. उगडपणाच्या पुस्तकांत हांगासर आमी पळयलें देवाची थंयसर आमकां मोर पवित्र आत्म्यान आमचे वयर मोर मारल्यान देवाची परजा जावंक आमी पावल्या. कशें आत्मीक जिवनांत एकल्याक कळटा वो व्यक्ती देवाचो व्यक्ती म्हणून आमकां कशें कळटा. आमी धर्मदूताच्या पुस्तकांत पळयता सांव पावलो सगळें हाज्या मगर नासलो देवसार दवरून नासलो म्हणून थोडे व्यक्ती तशेंच करूंक ना हांवें जेजूच्या नांवान पडटात. थंयसर आमी पळयता हांव जेजूक जाणा हांव सांव पावलोक जाणा पूण तुमी कोण म्हणून शेवाच्या पुतांक थंयसर देवसरान धांवडावन हाडलें घटना आमी पळयता. कित्याक म्हळ्यार त्या सांव पावलोचेर सर्वेस्पराची पवित्रत्वाची मोर आशिल्ली आनी हे मोर पळयल्ल्या वेळार थंयसर सैतानाक ह्या देवसराक कितेंच करूंक जायना. ताणें सांगल्या बरी ते ताजे तावन भायर सर एका मनशा तावन वेतले. थंयसर आमी पळयता थंयसर नांव यूज करतात शेवाचे पूत पूण थंयसर ते देवसर म्हणटात तूं कोण. जेजूक आमी जाणाव आमी ह्या सांव पावलाक जाणाव पूण तूं कोण म्हणून विचारतात. कित्याक ह्या मनशाच्यान तूं ती मोर नाथिल्ली शेवाच्या पुताच्या तांच्या मोतीन तांचेर आत्मीक दृश्टीन पळयत आसतना पवित्रत्वाची मोर थंय नासली. त्या देखून मोगाचें उडास दवरया जें कितें पवित्रत्वाची मोर म्हज्या आनी तुज्या थंय आसता आसतना कोणेंच म्हाका तुका आपणूंक असाध्य. कित्याक खंयच्योय शक्त्यो म्हजे विरोध येवन दित तुजे विरोध येवन दित पवित्रत्वाची ती मोर पळयत आसता त्यो शक्त्यो आपणूंक जायनासतना त्यो आमचे तावन पयस वेतात. आमी पळयता उगडपणाच्या पुस्तकांत 9 अध्याय 4 वाक्य म्हणटा कपालाचेर देवाची मोर नातल्यांक मात्र ताणें बादा करीत. कपालाचेर देवाची मोर नातल्यांक मात्र ताणें बादा करीत. सगळ्यांक बादा करूंक न्ही तांकां बादा कोणायकी करीत पूण कोणाक करीत कोणाच्या कपालार देवाची मोर ना तांकां मात्र ताणें बादा करूंक साध्य. जर तर देवाची मोर आसा ताणें बादा करूंक साध्य ना मोगाचें नांव. एफेसकारांक बरयल्ल्या 4 अध्याय 3 वाक्य म्हणटा देवाच्या पवित्रत्वाचें मन तुमी दुखय नाकात. कित्याक आमकां सुटका दिवंक आसा त्या दिसा तुमी आपणाची म्हूण कळी जावचे घेतर त्याच आत्म्या वरवीं देवान तुमचे वयर मोर मारल्या. त्याच आत्म्या वरवीं देवान तुमचे वयर मोर मारल्या आनी खेदाळा ही मोर म्हजे थंय आनी तुजे थंय ही मोर तिजें आसा मोगाचें न्हू. खंयचीच सकत म्हाका तुका कितेंच करूंक शकना. आमी जायतीं उदाहरणां पळयता. आमी वस्तुपुटी बारी ससारेन म्हळ्यार दाविदान गुलियाताक मारलें म्हणून. दाविदान गुलियाताक मारलें कशें मारलें. गोलियात सगळ्यां कडेन झुजोन तो जिखोन आसलो केदें व्हडलें सैन आयल्यार जिखोन आसलो पूण दाविदाक ताका कितेंच करूंक जावना. कित्याक म्हळ्यार सामुएलान ह्या दाविदाक मागणें कर सांगलें ह्या घडयेक तुका अभिशेक करता म्हणलें मागणें ताका केल्लें. खेदाळा सामुएलान त्या दाविदाक मागणें करना अभिशेकपण केल्लें गे. पवित्र पुस्तक म्हणटा त्या वेळार तावन पवित्रत्व त्या दाविदाचेर देंवून आयलो आनी ही मोर पळयल्लो वो गठानुगठी ह्या गोलियाताक कितेंच करूंक शकना मोगाचें न्हू. हांव तूं सांगूंक बरो दाविदान एका खाब्यान 3 पत्रांनी मारलें म्हणून. 3 पत्र न्ही 300 पत्र आसल्यार एक खाब्यांनी 100 खाबी आसल्यार तो गोलियात कितलें व्हडलें सैना जाल्यार मुखार एकलोच रावून पिटो करनासलो. कित्याक त्या सर व्यक्तींक अभिशेक पड नासलें पूण केदाळा पवित्रत्म्यान अभिशेक जाल्लो पवित्रत्वाचे मोर मारलो व्यक्ती आयलो. त्याच गोलियाताक इतल्या हजारो लोकांक जिवेशी मारल्या. त्या गोलियाताक सगळ्या सैनाक हांव एकलोच मुखार रावता म्हणून उबे रावल्या त्या गोलियाताक ह्या अभिशिक्ताक ह्या मोर मारल्या व्यक्ती मुखार रावता आसतना ताका कितेंच करूंक शकना मोगाचें न्हू. हें जावन आसत मस्त मोठी आमी केवल बायबलान कितें वाक्याने बरयलां तें मात्र आमी पळयता. ताज्या फाटलें सत हांव तूं नेणा जाता. ताज्या फाटल्यान कितें सत आसा तें हांव तूं नेणा जाता. पवित्र पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार थंयसर साऊल राय सर झुजांनी जिखतालो. पवित्र पुस्तक तुमी वाचा हांव कांय एग्जाम्पल दिवंक वचना घरा वचून वाचयत आमी.
सावला कित्या जिखतलो म्हळ्यार सर्वेस्परान ताका राय म्हणून माकल्लो. यस सामुएलान ताका राय म्हणून ताका माकल्लो आनी पयलो राय तो जाल्लो. खेदाळा तो सलवंक लागलो. खेदाळा तो अविधेय जालो आनी सर्वेस्परान सामुएला मुखार सांगलें, आज थावन तुजे थावन तो अधिकार काडला आनी खाण तो दाविदा कडेन गेला. खेदाळा ह्या सावला थावन पवित्रत्वाची सकत भायर आयली. खेदाळा ह्या सावलातावन पवित्रत्व भायर आयलो. थंय वळतावन सावलो एकाच झुजान जिखोंक शकना. पयलीं आसलो सावल राय तस्सो, उपरांत आसलो सावल राय तस्सो. व्यत्यास सर्वेस्पराच्या पवित्रत्वाची मोर खंयसर आसा गे म्हणलें सवाल. आनी ही मोर नातल्या वरवीं सावल हर एका झुजान ताज्या उपरांत सुलवंक लागलो. मोगाचें न्हू. दाविदाक कितलें व्हडलें झुज ह्या सावला कडेन कितलें सैन आसलें जाल्यार ह्या दाविदाक कितेंच करूंक जावना. कित्याक म्हळ्यार दाविदाचेर पवित्रत्वाची मुद्रे ह्या पवित्रत्वाची सील थंयसर आशिल्ली. आनी त्या खातीर जावंक पुरो सावल रायाक, जावंक पुरो तांच्या बद्द फिलिस्तीकारांक. तुमी पयस पुस्तक वाचून पळया. वो धांवल्लो दावीद तिशीन फिलिस्तीकार आशिल्ले. थंयसर वचून पावलो जाल्यार ते फिलिस्तीकारी ह्या दाविदाक कितेंच करूंक शकनात. सावल राई कितेंच करूंक शकनात. कोणूच कितेंच करूंक शकनात. कारण एकच, ह्या दाविदाचेर पवित्रत्वाची मोर मारली आनी त्या देखून कोणूच कितें करूंक शकना. पयस पुस्तक म्हणटा खेदाळा आमी सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांत आमी पळयता 11 अध्यायान आमी पळयता त्या सावलाचें अभिषेकपण गेलें. ताजे तावन पवित्रत्व गेलो. दुसऱ्या सामुएलाच्या पुस्तकांत पयल्या अध्यायांत 21 वाक्य म्हणटा, गिलबोच्या पर्वतानो जावं दो जावं पावस तुमचेर पातकी शेतानो पडना जावं. कित्याक थंय वीराची डाळ बसयल्या सावलाची डाळ तेलान माकोंक ना. आमी पळयलें जाल्यार सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकाच्या 11 अध्यायान आमी पळयलें जाल्यार ह्या सावलातावन पवित्रत्व भायर येता म्हणलें उल्लेख आमी पळयता. आनी दुसऱ्या सामुएलाच्या पुस्तकांत पयल्या अध्यायान पळयता सावलाची ढाळ तेलांत माकोंक ना. म्हणजे अभिषिक्तपण ना जाल्ल्यान पयस पुस्तक म्हणटा, जावं दो जावं पावस तुमचेर पडना जावं. कित्याक पडना? कित्याक पडना? कित्याक वो राय त्या व्यक्ती तावन अभिषिक्तपणाची मोर ताचे तावन गेल्या. मोगाच्या ताचे तावन गेल्या. त्या देखून उडास दवरया आमच्या जिवितांत. म्हाका आनी तुका यशस्वी फळां भरीत व्यक्ती जावंक कितें गरज आसा? सर्वेस्पराच्या पवित्रत्वाची मोर म्हाका आनी तुका गरज आसा. सर्वेस्पराचे पवित्रत्वाचे अभिषेकपणाची मोर म्हाका आनी तुका गरज आसा. खेदाळा ही अभिषेकपणाची मोर मुजेर आनी तुजेर आसता. कोणसोय तो व्यक्ती जावन दी त्याच फिल्डांत तो व्यक्ती एक श्रेष्ठ व्यक्ती जावन एक फळां भरीत व्यक्ती जावन जिवंक शकता. त्या देखून आमी सामातेवाच्या आयच्या वाचपान आमी पळयलें. सो म्हणटा पळयत पुस्तकांत आमी पळयता, इतल्या भितरच रुखाच्या मुळाक कुराड दवन जाल्यार देखून बरो फळ दिना तो हर एक रूख कातरतले आनी उज्यांत उडयतले. आनी त्या देखून उज्यांत उडयनासो तर तो म्हणटा पवित्र स्नान तुमी घेया. हांवें दिसो पवित्र स्नान उदकांत तर जेजू येता आनी तो पवित्र स्नान दिता पवित्रत्वान आनी उज्यान. आनी ही मोर तुमचेर केदाळ आसता गे त्या तुमी बरें फळ दिवंक शकतल्यात आनी जिवितांत उसल्या पोंडा पळयतल्यात. केदाळा ही मोर मुज्यान तुज्या जिवितांत आसा. आमी काल सांगता मस्त जाणां सांगतात माट मंत्रां करतात म्हणून. खंयचीय माट मंत्रां, खंयच्योय शक्त्यो, खंयच्योय दुश्ट शक्त्यो ही मोर पळयल्या वेळार कोणूच तुमकां बाधा करूंक शकना. खंयचेय भे या आत्मे दुश्ट व्यक्ती दुश्ट शक्त्यो म्हाका आनी तुका कितेंच करूंक शकनात. कित्याक मुजे वयर आनी तुजे वयर आमचेर पवित्रत्वाची मोर आसा देखून कोणेंच कांय करूंक जायना. आज आमकां समी चिंत्या मोगाच्या न्हू. आमच्या जिवनांत
स्पीड ना म्हळ्यार आमी फास्ट येत आसतना कित्या खातीर आमी फास्ट वचना अशें आमचें सकास तरान जिवन वता. आमचे वयर विविध तरांची झू या कितें आमी म्हणटा आमचे वयर भार आसा आनी त्या देखून त्या बंधनांत हांव तूं आशिल्ल्या वरवीं जाळयाचें झू मुजेर आनी तुजेर आशिल्ल्या वरवीं म्हजें आनी तुजें जिवीत आज फास्ट तरान वता आसतना जावं पुरो आमी मुस्त सुबीत आसा तरी पूण आमकां बरी सैरीक लाभता आसतना जावं पुरो जायते पयशे आसात तरी पूण आमकां आमची भलायकी कितल्या डॉक्टरा कडेन गेल्यार आमकां कांयच आमकां करूंक जाता आसतना जावं पुरो आमचे थंय जाय तितल्यो संगती आसात आमच्या भारी बरें बैलान आमी दिसता पूण घरांत समाधान आसतना एक न्ही एक वजें हजारो वजीं थोड्यांच्या माथ्यार आमकां म्हाका तुका ह्या वजनांत ह्या जुवांत हांव तूं बागोवन एका कत्त्या बरी जावन आसा कशें कत्तें ताज्या जू ताज्या मांड्यार चड आनी चड झाडायचे ताज्या माथ्यार गेल्ल्या वेळार तें कत्तें वेगान धांवूंक शकना गे भारी कश्टांनी मेटांक हाडून वता गे तशेंच म्हज्यान तुजें जिवन जालां कित्या खातीर म्हज्यान तुजें जिवन आज झाडायचें जालां. आमी मुस्तू शिकल्या पूण आमकां काम मेळटा ल्हानशें काम कश्टांनी जिवन काडचें आसलें. हांव तूं मुस्तू गळटां जाय तितलें वमतां जाय जाल्यार तरी पूण लुवोंक म्हाका तुका कितेंच मेळना मोगाचें न्हू. कित्या खातीर अशें जावन आसा कित्या खातीर म्हज्या आनी तुज्या जिवनांत जुवां वयर जू एकानी आनेक रितीचें साबार तरेचीं जुवां मुजेर आनी तुजें बर्डन म्हणटा आमी असलें नोगां म्हणटा आमी हें म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आसा देखून म्हज्या आनी तुजें जिवीत वेगान वता आसतना त्या देखून जिजू म्हणटा सा लोकाच्या 4 ते 8 वाक्य आमकां सगळ्यांक गुता आसा मोगाच्या न्हू. देवाचो प्रेरकत्व मुजेर आसा दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रगट करूंक आसा बंदेंत असल्यांक सुटका दिवं खंयच्या जैलांत आसल्या खातीर ताणें जिजू आयलो ह्यो लोक खंयच्या जैलांत आसलो मोगाच्या न्हू बंदेंत असल्यांक सुटका दिवचें म्हळ्यार खंयच्या जैलांत हो लोक आसलो हांकां एका वरवीं एक वर्ती जुवां आसलीं ह्या जुवांत हांव ह्या बर्डनांत हांव तांचें जिवन सगळें नुच्चुनूर म्हणल्या बरें जावन आसलें आनी त्या देखून म्हणटा दिसोंक सकनांतलें असल्या बंधनांत हांव सुटका दिवच्या खातीर जेजू म्हणटा हांव ह्या संवसाराक आयलां कित्याक असलीं सगळीं तुमचे थंय बंधनां मोडूंक जाय. आनी त्या देखून म्हणटा जेजू जुवांच्या 15व्या अध्यायान आमी पळयता थंयसर म्हणटा म्हजे थंय तुमी एकवटान रावा आनी त्या दाळा तुमी बरें फळ दिवंक शकतल्यात. जर तर तुमी फळ दिता जाल्यार आणकी चड फळ दिवचे बरें हांव भेंडून सावरतां. जर तर तुमी फळ दिना जाल्यार तो कातरन तो उज्या घालता. आमी त्या 15व्या अध्यायान 6व्या वाक्या पर्यंत आमी पळयता कित्या खातीर थंयसर स्वामी जेजू म्हणटा आयच्या वाचपान वाचिल्ल्या प्रमाणे फळ दिवंक जाय ना जाल्यार हांव तें लासूंक घालता म्हणटा. मोगाचें न्हू एक घडी आमच्याच जिवनांत आमी पळया आमच्या जिवनांत आमी निसायकी फळां बरयत आसा गे पयत पुस्तकांत आमी पळयता द्वितीय पुस्तकांत 28व्या अध्यायान पयले 14 वाक्य स्पश्ट तरान फळां बरयत जिवना विशयान उल्लेख करता. आनी थंयसर आमी पळयता पयत पुस्तक म्हणटा तूं सर्वेस्परा तुज्या देवाचे उतार ऐक कशें जाल्यार आनी हांव आज तुका दिता तें सर उपादेश 17 पाळशे जाल्यार सर्वेस्पर जो देव तुका संवसाराच्या सर राष्ट्रा वयर उबारतलो. सर्वेस्परा तुज्या देवाचें उतार तूं ऐक कशें जाल्यार हे सर आशिर्वाद तुजेर पडटलें. कसलें आशिर्वाद पळया मोगाचें नांव आशिर्वादीत जातलो तूं शहरांत आशिर्वाद जातलो तूं गांवांत. म्हळ्यार जावं पुरो तूं शहरांत राव जावं पुरो ते हळ्ळेक एका गांवाक राव खंयसर तूं वेताय थंयसर तूं आशिर्वादीत व्यक्ती. अब्राम खंयसर गेलो थंयसर तो आशिर्वादीत जालो. जावं बरो लोटान अब्राम आनी लोट ओट्टेत आसतना ताणें बरो जागो विंचलो ताका तो भारी बरो जागो दिसलो आनी लोट म्हणालो म्हाका ही खूश जायत हांव ह्या कुशीन येता कित्याक थंय फळां बरीत बरो तो जागो. आनी अब्राम म्हणालो जायत तुका पयलें खंयचें जाय तें वच. आनी अब्राम मागीर मुखार गेलो पूण खंयसर तो अब्राम गेलो थंयसर तें फळां बरीत जालें आनी थंयसर जिवीत लाभलें मोगाचें न्हू. तशेंच हांव आनी तूं म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत खंयसर हांव तूं गेल्यार खंयसर म्हाका तुका लायल्यार थंयसर हांव तूं फळां बरीत जावंक शकता म्हणटा सर्वेस्पर. तुज्या शेतांतलें पीक तुज्या आशिर्वादी जातलें तुज्या कुडीचें फळ तुज्या शेतांतलें पीक
तुझ्या गोरू वापसरांची वस्त्रां तुझ्या हिंडाची बकऱ्या पिलां आशिर्वाद जालें तुजें जालें आनी तुजें पीठ मळपाचें आयदन. आमी पळयता जाकोबाच्या जिवितांत भियान तो धांवता लाबाना सरशेन आनी पयत पुस्तक म्हणटा वो खेदाळा गेलो गे ताज्या उपरांत लाबानाची सगळीं त्यो मनजाती कितल्यो आसा त्यो सगळ्यो चड आनी चड समृद्धी थंयसर भरली. पयत पुस्तकांत स्पश्ट उल्लेख आसा मोगाचें नांव वो. आनी तो जाकोब म्हणटा हांव आनी वेता. लाबन म्हणटा वचनाका नाका तूं हांगासर येयल्या उपरांत जाय तितली म्हाका अभिवृद्धी मेळ्ळ्या. कित्या खातीर अभिवृद्धी मेळ्ळी? कित्या खातीर जाकोब आशिर्वादीत व्यक्ती जावन आसलो आनी त्या खातीर त्या लाबना कडेन थंयसर गेल्ल्या वेळार ताजो गांव सोडून जाकोब जिवाच्या आशेक एसावान समस्या जावन म्हणून धांवल्या वेळार पयत पुस्तक म्हणटा थंयसर तो आशिर्वादीत जालो आनी सगळें थंयसर फळां बरें जालें. 7वें वाक्य म्हणटा तुजे विरोध उठलेल्या तुज्या दुस्मनांक सर्वेस्पर चलवयतलो आनी तांकां तुजे अधीन करतलो. एका वाटेन तुजे विरोध आयिल्ले 7 वाटांनी तुजे मुखले फळोवन धांवतले. मोगाच्यानो मुस्तू जाणांक आमकां दुस्मान आसात. ह्या दुस्मानांक हांवें तुवें कांयच करूंक जायना. पयत पुस्तकांत जायतीं उदाहरणां आसात. जायते कडेन ह्या देवांक कितेंच करूंक शकनात. एक उदाहरण दिवचें जाल्यार दुसऱ्या रायांच्या पुस्तकांत 6व्या अध्यायान 24वें वाक्य जावन 7व्या अध्यायाच्या 20वें वाक्य मेरेन वाचता आसतना थंय आरामगार सगळे थंयसर आसल्या बंदेंत घालतात. थंयसर लोकांत आसल्यांक भायर येनातल्या बरें काडटात. आनी हो लोक इतलो कश्टा तेगे वळवळटा की बिरमो तो ह्या दुस्मनाच्या कश्टांनी कितेंच करूंक शकनासतना ते पयत पुस्तक उल्लेख करता एक ती आवयो आपल्या भुरग्याची मांस खावच्या मेसर तसले एक घन परिस्थिती पावता. आनी असल्या वेळार सर्वेस्पर देव ताच्या प्रवाद्या मुखांत उलोवन सांगता फाल्यां इतल्या वेळार 24 वरां भितर तुमकां असलें समृद्धी मेळटलें. पयत पुस्तकांत आमी उल्लेख करून सांगचें जाल्यार 7व्या अध्यायांत पयलें वाक्य म्हणटा अशें म्हणटा सर्वेस्पर फाल्यां सकाळीं ह्याच वेळार सामारियाच्या दरवट्या लागीं 1 माप पीठ 1 शेकलाक मेळटलें आनी 2 माप जव 1 शेकलाक मेळटलो. म्हळ्यार तितलें साध्य म्हणटा. आनी थंयसर आसलो सरदार जावंक साध्यच ना म्हणटा. आनी पयत पुस्तकांत आमी पळयता 6वें वाक्य म्हणटा आरामगारच्या शिबिरांत रथ आनी घोड्या सवे आयिल्ल्या व्हड एका सैन्याचो आवाज आयकलो आनी ते आपणांतल्या चिंतूंक लागले इस्रायलाच्या रायान त्या उरल्या रायांक इजिप्ताच्या रायांक आनी पुरा आमचे विरोध झुजोक बड्याक हाडल्यात म्हूण ते सगळे धांवन सोडले. हांव कित्याक सांगता म्हळ्यार केदाळा हांव तूं अभिशिक्त जाता मोगाच्यानो. थवळ आमच्या दुस्मानाक कशें बेश्टायचें म्हणून सर्वेस्परा म्हज्या आनी तुज्या बापायक खंडीत जावन गुत्त आसा. आमच्या जिवितांत आमच्या दुस्मानाक कशें धांवडायचें म्हूण ताका गुत्त आसा आनी तो खंडीत जावन धांवडायता. आमी पळयता जोशुआ ताज्या त्या शाराचेर जेरिको शाराचेर इतलें बळादीक फागर केवल 7 फुटी रावंड काडन जर तर तें मोडूंक शकता जाल्यार म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आसचें कोणूय तें दुस्मान जावन मोगाचें न्हू सगळी सकत मोडची सर्वेस्परा देवाक सकत आसा. आनी त्या देखून पयत पुस्तक म्हणटा तुमचे वैरी एका वाटान आयिल्ले ते 7 वाटांनी आमचे मुखले फळोवन धांवतले. पयत पुस्तक म्हणटा मोगाचें न्हू 10वें वाक्य म्हणटा संवसाराचीं 6 राष्ट्रां सर्वेस्परचें नांव तुजेर आसा म्हूण वळखतलें आनी तुका भियेतलें. कशें केदाळा तुजेर पवित्रत्वाची मोर पडल्या. सर्वेस्पर म्हणटा हर एकलो तुज्या जिवितांत तुका मान आनीक रेस्पेक्ट दिवंक शकतलें. आमी जाणाव मोयजे थंयसर इतलें पुरा त्या तेंच्या लोकांच्या विरोध आसलो जाल्यार खानान थंयसर येतना थंयसर वचोंक आसलें तरी इजिप्तकार यस मोयजेक मानान लेखतात आनी यस इजिप्तकारांक हांकां इस्रायलकारांक केवल एक नौकरन एक केवल एक गुलामा बरी ताणें चल्लें जाल्यार तेच ताका मानान चलयतात. पयत पुस्तकांत आमी पळयता निर्गमन पुस्तकांत 11व्या अध्यायांत 3रे वाक्य म्हणटा सर्वेस्परांनी इजिप्तकारांनी इस्रायलांक अभिमानान लेखीशें केलें तितलेंच न्ही फारेवाचो परिवार आनी लोक मोयजेक महापुरुश म्हूण लेखताले. खंयसर इजिप्तकार ह्या लोकांक आपलो गुलाम म्हूण चिंतून आसलो आनी तसल्या गुलामांक हे व्हडले व्हडले तेणी कितें म्हणटा पळयत पुस्तक सर्वेस्परान
इजिप्तकारांनी इस्रायेलांक अभिमानान लेखिशें केलें आनी तेच प्रमाणे ह्या गुलामाचो मुखेली जावन आसच्या ह्या मोइजेक पळयत पुस्तक म्हणटा सगळो ताका महापुरुश म्हूण लेखलें. आज जर तर हांव आनी तुवें सर्वेस्पराच्या अभिशिक्तपणाची मोर मुजेर आनी तुजेर आसता आसतना हांवें तुवें खेदिंगस बीएसए म्हणून नांव मोगाचें न्हू. हांव तूं जाणा 2-23 वाक्य म्हणटा हांव तुमकां तकली करतलो न्ही शिमटी. हांव तूं शिमटी न्ही मोगाचें न्हू. हांव तूं तकली. हांव तूं मुखेली जावन ह्या समाजांत जियोंक शकतलो. हांव तूं तकली उखलून समाजांत जियोंक शकतलो न्ही एका गुलामा बरी. पूण गरज आसा म्हाका आनी तुका पवित्रत्वान मोर मारचें मोगाचें न्हू. पवित्रत्वाची मोर पवित्रत्वाची सील मुजे थंय आनी तुजे थंय ह्या घडीत जावन आसूंक हांवें तुवें वावर करूंक जाय. आनी ह्या दाळा ही मोर मुजे थंय आनी तुजे थंय क्रियाळ जावन आसता. खंयच्याच व्यक्तीक म्हज्या मुखार आनी तुज्या मुखार रावूंक जायनासतना हांव आनी तूं एकदम फळां बरी जाता. त्या देखून आमी साहित्य उल्लेख आमी जाणा जुवांवच्या पयल्या अध्यायान 2 अध्याय 22 वाक्य म्हणटा तुमकां पवित्रत्व आयिल्ल्या वेळार तुमी घेतिल्ली ती मागणी तुमचे सगळें आसता पर्यान हेर खंयच्याय शिक्षकाची तुमकां गरज ना. ताची मागणीच तुमकां सरसंगते विशयी शिकयता. ती मागणी खरी ती फुटकिरी न्ही तर तुमकां शिकयला त्या प्रमाणे क्रिस्त सगळें जियेया. मोगाचें न्हू म्हाका आनी तुका हीच मागणी ह्या वर्सा फळां बरी जावंक गरज आसा. हीच मागणी म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत हांवें आनी तुवें म्हज्या कुटुंबाच्या संदांनी फळां बरी जावंक म्हाका आनी तुका गरज आसा. केदाळी ही मागणी केदाळी मोर म्हजे वयर आनी तुजे वयर आसा. पवित्र पुस्तक म्हणटा तूं आनी हांव पवित्र पुस्तका प्रमाणे मस्त आमी फळां बरी जाता. चारित्र्याच्या पुटांनी आमी पुरा पळयलें जाल्यार खंयसर पवित्र पुस्तक पवित्र म्हणजे मोर आसली ताळा कोडेंस कांय जावंक पुरो एलियाक जावंक पुरो एलिशाक कितले पुरा लोक सैनीक येवन धरूंक धरल्यार ताका कांयच करूंक शकनात. जावंक पुरो खंयच्याय एका व्यक्तींक रायक आनी पुरा कोण पुरा अभिशिक्त राय आशिल्ले तांकां कांयच करूंक शकना मोगाचें न्हू. एक कुडा स्टोरी हांव आनी तूं ह्या वर्सा हांवें आनी तुवें सर्वेस्पराचे अभिशिक्त व्यक्ती जावन सर्वेस्पराची मागणी घेवन हांव आनी तूं ताची मोर आसलो व्यक्ती जावन हांवें आनी तुवें जियोंक जाय. मुखले दीस म्हजे आनी तुजे एकदम फळां बरीत कशें 2 पुस्तकान 28 अध्यायान पयल्या हांव 14 वाक्यान सांगलां त्याच प्रमाणे हर एका रितीन हांवें आनी तुवें ह्या समाजान फळादीकपणी जियोंक साकूंक जाय मोगाचें न्हू. आनी ह्या खातीर फळादीकपणी जावं दिवन आमी मागता आसतना मुखल्या 4 आमी मागण्या जमतनी आमी देवाक आयकोवच्या विशयंत कशें देवाक आयकोवचें कशें देवाक आयकून जियोवचें म्हणल्या विशयी आमी ध्यान करतले हांव मुखल्या 4 हप्त्यांनी. आनी ह्या दाळा हांव तो देवाक आयकून जियेता मोगाचें न्हू. म्हजें आनी तुजें जिवीत फळां बरी जावन आशिर्वादी जावन ब्लेस्ड लायफ जावन आमच्या सगळ्यांचे कुटुंब आशिर्वादी जावन दित. आयचे दिसा आमी मागया आमच्या कुटुंबांत आसची आमच्या जिवितांत आसची हर एक तरेची झू ह्या घडये सर्वेस्पर आसूं जेजूच्या नवी सगळी मोडून वचून दिता. आज तावन हांव आनी तूं एक स्वतंत्र जीवन जियोंक सर्वेस्पर देव म्हाका आनी तुका कृपा लाभून दे. सर्वेस्पर देवाच्या सक्तेन अभिशिक्त व्यक्ती जावन आमी हात घाललें हर एक काम फळां बरी जावन दे. खंयसर आसा थंयसर आमी खंयसर वता थंयसर हर एक तरेचें बरेंपण आमच्या मुखांतर थंयसर वळोवन दे. खंयसर काळोख आसा थंयसर सगळें उजवाड बरी जावन दे. खंयसर आशिस्त आसा थंयसर शिस्त ते बरोवन देत. खंयसर आमचें तें काळोख भे आसा सगळें तें भे निवारून दे. खंयसर आमी पिडे आसता थंयसर आमी भलायकी बरी जिवन जिवंक हर एका शेतांत हांव आनी तो आशिर्वादीत व्यक्ती जावन सर्वेस्पर म्हाका आनी तुका उंचल्या पावंडाक पावोवंक आमी सर्वेस्पर देवा लागीं मागया. आमेन. आमकां जिविताचें देणें दिवन क्रिस्तांव कुटुंबांत जल्म घेवचें भाग दिवन हे दळवरेक हर एका वायट विज्ञान अनवारांतलें रक्षण दिल्ल्या पासत अर्गांनी होगलाप तुका सुमया जिजू. अर्गांनी होगलाप तुका सुमया जिजू. तुज्या पवित्र रक्तान धुवन आमकां नितळ करन परत परत आमी केल्ल्या हर एका पातकांक पळयनासतना आमकां बक्षाणें दिल्ल्या मोगळा सुमया जिजू. अर्गांनी होगलाप तुका सुमया जिजू.
पवित्र पुस्तकांतल्या उतरां मुखांतर तूं अजून आमचे लागीं उलयताय देखून अर्घ आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू तुज्या पवित्र रक्तान आमकां जैताची वाट उक्ती केल्ल्या पासून अर्घ आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू सदांच आमचे पासत बापा लागीं विनवणी करच्या मोगळा जेजू अर्घ आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू पाताक मात्र कांटाळन पातक्यांचो मोग केल्ल्या सोम्या जेजू अर्घ आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू उंड्या रुपार तुजें हजरपण आमचे मदेगात आसा केल्ल्या मोगळा जेजू अर्घ आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू आमकां एक कुटुंबांत जीएमचें भाग फावो केल्ल्या सोम्या जेजू अर्घ आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू मोगळी माये मुखांतर तूं आमकां हर एका घडये विनवणी करचें भाग लाभयताय देखून अर्घ आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू तुज्या पवित्र रक्तान आमचे हर एक पाताक धुवन काडन सर्गीचो दारवाटो तुवें आमकां उक्तो केल्ल्या पासत अर्घ आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू तुवें बसयल्ल्या मजतदाराक धाडन आमकां हर एका घडये ताळण्या वयर जैत व्हरूंक पवित्र आत्म्या मुखांतर आदार लाभोवच्या सोम्या जेजू अर्घ आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू सर तराच्या प्राकृतीक विकोपांतले हर एका मारेकार पिडेशिडेंतले अवघड अनवारांतले दुश्ट सक्तींच्या पासांतले दुस्मानांच्या हातांतले तुवें आमकां रक्षण लाभयल्ल्या खातीर अर्घ आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू आमचो मोग केल्ल्या खातीर अर्घ आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू परत परत आमकां बक्षिल्ल्या खातीर अर्घ आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू पातकी म्हणून कांटाळ नासतना आमकां तुवें लागीं ओडल्या खातीर अर्घ आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू मागण्याचो स्पिरीट दिवन आशिर्वाद सिल्ल्या खातीर अर्घ आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू सर भाव भयणी सांगता आयच्या दिसा तुका आराधन स्तुती करूंक दिल्ल्या कृपे खातीर अर्घ आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू मोगळा सोम्या तुवें फावो केल्ल्या हर एका उपकारां खातीर आमी तुका काळजांत अर्गां दिता आनी पवित्र आत्म्या सताच्या आत्म्या आमचेर तुवें तुजी दया दाखोवन तुजें जेजून शिकयल्लें उतार अर्थ करूंक दिल्ल्या जाणवाये पासत अर्घ आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू वावर्थाचें देणें दिल्ल्या पासत अर्घ आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू आमकां मागणें म्हणून प्रेरण दिल्ल्या पासत अर्घ आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू बरें आनी वायट समजून खाण घेवन मेटां काडूंक दिल्ल्या कृपे पासत अर्घ आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू बापाचो आनी सोम्याचो मोग करचें काळीज आमचे थंय रस्ताय देखून अर्घ आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू सदांच देण्या फळांनी भरल्लें जीवन जियोंक तुजो प्रेरकत्मा आमचे थंय तुवें आसा केल्ल्या खातीर अर्घ आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू त्रिएक देवा तुवें फावो केल्ल्या हर एका उपकारां खातीर तुवें फावो केल्ल्या हर एका तराच्या रक्षणे खातीर तुवें आमकां दाखयल्ल्या मोगा खातीर आमी तुजी स्तुती गायता उबी रावया पाण संको 12 गीत संको 40 ಪಾವನ ಮರೆ ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ ದಹಿಸುವ ಅಗ್ನಿಯೇ ಹಬ್ಬಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನು ಎಲ್ರು ಪಾವನ ಮರೆ ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ ದಹಿಸುವ ಅಗ್ನಿಯೇ ಹಬ್ಬಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನು ಪವಿತ್ರ ರೂಹನೇ ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಾನಗಳ ಸುರಿಸು ಈ ದಾಸನನೇ ಪವಿತ್ರ ರೂಹನೇ ಪವಿತ್ರ ರೂಹನೇ ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಾನಗಳ
ಸುರಿಸೆಮ್ಮ ಹೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು ಹೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು ಪಂಚಶತಮತಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಳೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಾತ್ಮರೇ ಪಂಚಶತಮತಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಳೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಾತ್ಮರೇ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಜ್ವಲಿಸು ಅನುಭವವಾಗಿಸು ಪರಿಪಾಲಿಪನೆ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಜ್ವಲಿಸು ಅನುಭವವಾಗಿಸು ಪರಿಪಾಲಿಪನೆ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ ಪಾವನರೇ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆಮ್ಮ ಪಾವನರೇ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆಮ್ಮ ಹೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು ಹೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು ಜಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಧೈರ್ಯವೆನ್ನಲ್ಲಿ ನೀ ತುಂಬಿಸು ಜಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಧೈರ್ಯವೆನ್ನಲ್ಲಿ ನೀ ತುಂಬಿಸು ಸತ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದ ವಚನವ ಸಾರಲು ಆತ್ಮದಿ ಶುದ್ಧತೆ ನೆರವೇರಿಸು ಸತ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದ ವಚನವ ಸಾರಲು ಆತ್ಮದಿ ಶುದ್ಧತೆ ನೆರವೇರಿಸು ಪಾವನರೇ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆಮ್ಮ ಪಾವನರೇ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆಮ್ಮ ಹೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು ಹೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ ದಹಿಸುವ ಅಗ್ನಿಯೇ ಹಬ್ಬಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಪವಿತ್ರ ರೂಹನೇ ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕರ್ಕೀಯ ಗಾನಗಳ ಸುರಿಸು ಈ ದಾಸನಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು ಹೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ ದಹಿಸುವ ಅಗ್ನಿಯೇ ಹಬ್ಬಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ರೂಹನೇ ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಗಾನಗಳ ಸುರಿಸು ಈ ದಾಸನಲ್ಲಿ ಅದು ಭಯ ಪಾವನರೇ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆಮ್ಮ ಪಾವನರೇ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆಮ್ಮ ಹೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು ಹೂಮಳೆಯಾಗಿ
ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲೆ ಸುರಿಸೆಂದು ಭೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲೆ ಸುರಿಸೆಂದು. Hallelujah, 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 hallelujah. Let us surrender to the mighty Lord. Let us give our lives unto the Lord, completely surrendering all our worries, all our fears, all our tensions unto the Lord. May the mighty power of God come and touch each and every person today. We see in the Old Testament, when there was no remedy, the kings came and sat in the presence of the Lord. Today, let us sit in the presence of the Lord, and the Lord will provide solutions. Let us thank the Lord for all the good things that He has done. Lord Jesus, we pray specially for all the illnesses, diseases, worries, and problems that we are facing. May your mighty power come upon our lives. May we get the wisdom and the grace to break free from all the problems. May your healing touch come upon our lives, touching us, healing us from all our diseases, worries, inner wounds, hatred, and bad character. We surrender our lives unto you. Transform us with your mighty grace. All the bad habits, Lord, we surrender them unto you. All the activities that we are doing which are not pleasing unto you, grant us the grace to change. Give us a new heart. Purify us. Fill us with your power, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ನೀ ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ, ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವೆ, ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೆ. ನೀ ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ, ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವೆ, ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೆ. ಸಮುದ್ರ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಪಾದವು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಸಮುದ್ರ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಪಾದವು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ನೀ ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ, ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವೆ, ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೆ. ನೀ ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ, ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವೆ, ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವೆ ನನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಯೇಸುವೆ. ಮಾರ್ಗವೆಲ್ಲ ಅಂಧಕಾರ ತುಂಬಿಕೊಂಡರು, ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಲು ಯೇಸು ಇರಲು ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಮಾರ್ಗವೆಲ್ಲ ಅಂಧಕಾರ ತುಂಬಿಕೊಂಡರು, ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಲು ಯೇಸು ಇರಲು ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ನೀ ಹೇಳುವುದೆಲ್ಲ ಮಾಡುವೆ, ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವೆ, ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವೆ ನನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಯೇಸುವೆ. ಹಾಲೇಲು ಹಾಲೇಲುಯ, ಹಾಲೇಲುಯ ಹಾಲೇಲುಯ, ಹಾಲೇಲುಯ ಹಾಲೇಲುಯ, ಹಾಲೇಲುಯ.
is breaking bondages right now. I see some disease related issues are being healed right now. The Lord is healing mouth cancer. The Lord is also granting the grace to somebody who is having back pain. The Lord is strengthening the bones. The Lord is healing a disease which is related to the bones, and the Lord is granting calcium, and the Lord is healing this person. The Lord is also speaking to minister of the gospel. The Lord is telling, do not see your health, I will restore you, completely rely on me. The Lord is showing few persons who are praying every day and asking God for a miracle. The Lord is telling, believe in me, trust in me, and you will see the change. The Lord is telling, when you completely rely on me, you will see a Hallelujah, breakthrough. hallelujah, The Lord hallelujah, is hallelujah. also strengthening Praise you, Jesus. each Thank person you, today. Jesus. The Lord is Welcome, granting Jesus. wisdom. Welcome, The Lord Jesus. will set you free from all your problems through wisdom of the Lord. The Lord is showing that as you walk, the power of the Holy Spirit will go ahead of you. The Lord wants us to prepare ourselves for the Lent, and the Lord will give more of His grace upon our lives, and every turn the Lord is going to bless. I see somebody praying, a young youth who is being prayed for business issues. The Lord is solving the business issues. I see many people who are watching this are praying for somebody who is suffering from COVID. The Lord is healing them. The mighty hand of the Lord is touching them. I see many bondages being broken today. I see somebody's property which is near the roadside who is praying for it to be sold. The Lord is setting you free today. The Lord is granting you the grace. I see many persons who are suffering due to property issues among their family members are being set free right now by the grace of God. The Lord is giving peace in the families. The Lord is also blessing a lawyer, and the Lord is mightily granting the grace to a doctor to excel, and the Lord will use these two people and mightily bless the community. मोगाल भवन आणि बहिणीनो, आमच्या बाबा MP नवरणातावन आमी आयकलें, जिवितांत आमकां ती पवित्रत्म्याची मोर आसा जाल्यार त्या मोरींत आमी अभिषेक जाल्या जाल्यार आमच्या जिविताक बळ, आमच्या जिविताक घटाय, आमच्या जिविताक कुरपा आमकां मुखार वचोंक लाभता मोगाचेनो. तर आज आमी ह्या घडये विशेश तरान सुमया मुखार बसून आसतना आमच्या जिविताचेर एक घडीभर आमी नदर घालया मोगाचेनो. आतां जेजूच्या मरणा उपरांत सीस दारां दांगून त्या सेनेकलांत मुरये सांगात आसले मागतले. तांचे थंय बांदपास आसले, बे म्हणलो बांदपास आसले, दुसरे तांकां जिवेशी मारतात म्हणले बांदपास आसले, जांबरो तांचे थंय उणेपण भावार्थ तांचो अस्कत जाल्लो, असले जायत्यो संगती आसल्यो. आनी ह्या वक्ता पवित्रत्मो तांचेर देवलो, उज्याच्या रुपार जिबा रुपार देवलो, आनी ह्या पवित्र आत्म्यान ते अभिषेक जाले. पवित्रत्म्याची मोर तांचेर हर एकल्याचेर पडले, बांदपास तांचे सुटोन पडले, बांदपास तांचे सुटोन पडले, दारां उक्तीं जालीं, ते भायर गेले. भायर वचून ते देवाचे उतार बरी खबर सगळ्यांनीतल्यांनी परगट करूंक लागले मोगाचेनो. आतां पवित्रत्म्याची मोर पवित्र स्नानाच्या साक्रामेंता दिसा आमचेर पडल्या, आनी आमी सैंबाच्या पातकांतावन सैंबाच्या त्या बांदपासांतावन आमी मेकळी जाल्या. पूण आमच्या सालत्या जिवितांत परत आनी परत आमी विविध बांदपासांक आमी वळख जाता मोगाचेनो. आमच्या सालत्या जिवितांत, आमच्या संवसारी जिवितांत बांदपासांक आमी वळख जाता, आनी आमी परत सांकळींनी बांदून घाल्लेल्या बरें. जर पवित्रत्म्याचें येणें आमचे थंय जाता, पवित्रत्म्याची मोर आमचेर पडटा, ह्यो बांदपास आमचे तावन पयस वतात, ह्या बांदपासाच्यो सांकळी तुटोन पडटात, आमी स्वतंत्र जावंक शकता मोगाचेनो. आनी आमी आपोस्तलां बरी धैर्यान भावार्थान थीर जावन आमी मुखार वचूंक, फुडें वचूंक, आनी आमचे जिविताचो उद्देश, आमचे मिसांव आमी पूर्ण करूंक शकता मोगाचेनो. तर ह्या घडये एक घडी बरो आमचे दोळे आमी दांबया, आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया मोगाचेनो.
एक घडीभर आमचे भितर आमी या मोगाचे न्हू आमचे ते कसले बांदपास आसात ह्या घडये सोमयाच्या पांय तळा आमी समर्पण करया खंयच्या सांकळींनी म्हाका बांदून घाला न्ही लोंगडाच्या सांकळींनी मोगाचे न्हू विविध तरांचे बांदपास आमच्या दिसपत जिवितांत त्या सांकळींनी आमकां बांदून घाला जावं पुरो म्हजो भावार्थ अस्कत भावार्थ दुबाव हांव करता देवाचेर एकामेकाचे दुबावाची पिडा म्हजे थंय आसा त्या सांकळींनी म्हाका बांदून घाला अर्थीक अडचणी म्हाका आसा अर्थीक अडचणी म्हणल्यार त्या सांकळींत म्हाका बांदून घालन जावंक पुरो मोगाचें न्हू सोलवणी म्हणल्यार सांकळींनी म्हाका बांदून घालन जावंक पुरो मोगाचें न्हू म्हज्या जिवितांत अस्कत गाये कुडीच्या विविध अस्कत गायांच्या बांदपासांनी म्हाका बांदून घालन जावंक पुरो आधुनीक माध्यमाक हांव बली जालां जावंक पुरो आनी असल्या सांकळींनी म्हाका बांदून घालन म्हज्या देवांत हांव न्हू म्हज्या मागण्याच्या जिवितांत हांव न्हू म्हज्या कुटुंबाच्या जिवितांत हांव न्हू म्हज्या मिसावांत हांव न्हू हे बांदपास म्हाका पयस व्हरता जावंक पुरो मोगाचें न्हू म्हजें दिसपते जिवीत बऱ्यान जियोंक म्हाका सोडनाच जावंक पुरो थोडे फावटी हेरा विशयान वायट उलोवचें खोबरो उलोवचें ह्या सांकळींनी म्हाका बांदून घाल ती संवयत जावन जाल्यार जावंक पुरो मोगाचें न्हू नेगेटीव चिंचें उलोवचें ह्या सांकळीक हांव मेतेर जालां जावंक पुरो बांदून घालन जावंक पुरो म्हणजे तें वायट सकत ह्या सांकळींनी म्हाका बांदून घालन जावंक पुरो पिडा शिडा कुडीची पिडा शिडा मोतीची पिडा शिडा असल्या सांकळींनी म्हाका बांदून घाला असल्या बांदपासांत हांव अडसतां जावंक पुरो मोगाचें न्हू त्यागून मोगाचें न्हू एक घडी बरो आमच्या जिवितांत कसल्या बांदपासाक आमी बाली जाल्या हांव आज आमी चिंतून पळया मोगाचें न्हू चिंतून पळया आमच्या जिविताचेर एक घडी आमी नदर घालया मोगाचें न्हू आमकां सुडका दिवचो सोमी हांगा आसा आमकां सुडका दिवचो सोमी आमचे मोगार आसा ताच्या पवित्रात्म्याक तो आमचेर वत्ता मोगाचें न्हू ह्या पवित्रात्म्याची मोर आमचेर मारता थापता आनी ह्या पवित्रात्म्याच्या सक्तेन आमकां तो सुडका दिता मोगाचें न्हू नवें जिवीत दिता आमकां धैर्यादी करता मोगाचें न्हू आमकां मुखार वचून कुरपा दिता मोगाचें न्हू त्या देखून मोगाचें न्हू आमी ह्या घडयेक कसले बांद घडी आमी उडासा काडया मोगाचें न्हू सोमयाच्या पांयां आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू सोमयाचेर पातयवया सोमयाचेर विश्वास दवरया सोमयाची सकत अगणित मोगाचें न्हू सोमयाची सकत अगणित जेजून ती वायट सकत देवसारांक दावडयतना ते देवसार समेत म्हणाले आमच्या कोबरेक तूं कित्याक आयलाय आमच्या कोबरेक तूं कित्याक आयलाय सोमयाची सकत ह्या वायट सक्तेच्या की ह्या बांदपासाच्या की अदीक वर्ती जावन आसा मोगाचें न्हू आनी सोमयाचो आत्म जर आमचेर येत ह्या पवित्रात्म्याची मोर आमचेर पडा जाल्यार मोगाचें न्हू आमी हर एकली अभिषेक जाता मोगाचें न्हू आमी हर एकली आशिर्वादीत जाता आमी हर एकली कुरपेन भरता मोगाचें न्हू आनी आमचें जिवीत आमी नंदन करूंक सोबीत करूंक शकता मोगाचें न्हू त्या देखून एक घडी मौनपणी मोगाचें न्हू कसले बांदपास आमचे थंय आसात कसल्या बांदपासांक आमी वळोवंक जाल्यार एक घडी आमी पळोवया मोगाचें न्हू आमचें जिवीत आमकां गोत आसा आमच्या जिवितांत कसले बांदपास जाता आमकां समर्थन करचें नाका आमचें जिवीत उक्तें करया त्या जेजूक कसले बांदपास ह्या कुडींत आसात सोमयाच्या पांयां तळा ह्या घडी आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू समर्पण करया मोगाचें न्हू तांदूळ सुडका आमकां दी तांदूळ आमकां सुडका दी बचावी दी तुजी पवित्रत्वेची मोर आमचेर मार आमकां स्वतंत्र कर म्हण त्या सोमया कडेन ह्या घडी आमी मागया मोगाचें न्हू मोगाचें न्हू सगळां आमी ह्या घडये दिंबेर पडया आमचे दोनी दोळे आमी दांपया आमचे दोनी हात आमचे मुखार उधारे दवरया मोगाचें न्हू पवित्र आत्म्याची मोर ह्या घडी आमचेर आमी घेवया मोगाचें न्हू पवित्र आत्म्याचें गीत गायता आसतना पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारतना सोमी ताच्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमकां हर एकल्याक अभिषेक करता मोगाचें न्हू ह्या घडये ताच्या पवित्र आत्म्याची मोर आमचेर हर एकल्याचेर मारता मोगाचें न्हू आनी आमकां हर एका आमी समर्पण करच्या केल्ल्या त्या बांदपासांतले सुडका आमकां सोमी दिता मोगाचें न्हू सोमया मुखार खंयचेय बांदपास रावंक साध्य ना सोमयाच्या सक्ते मुखार कित्याक ताका असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना ताची सोमयाची सकत ती अगणित जावन आसा पावरफूल आमी ती म्हणटा त्या देखून तो सांबावलान म्हणलें ताची कृपा म्हाका पुरो त्या देखून मोगाचें न्हू सोमयाची कृपा ह्या घडये पवित्र आत्म्याच्या त्या मोर मुखान आमचेर त्या कृपे मुखान आमचेर वाळोवन दी म्हणून ह्या घडये आमी मागया पवित्र आत्म्या उलो मारया आमकां हर एकल्याक अभिषेक करूं कोणा खातीर आमकां मागोवंक जाय कोण आमच्या कुटुंबांत आमच्या बाबारे विविध बांदपासाक वळोवंक जावन कश्ट जातात
तसल्यांसो या घडी आमी उडास करूया मोगाचे न्हू तांकांय आमी सोमियाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करूया सोमियान तांकांय अभिषेक करच्या सोमियान त्या पवित्र आत्म्याचे मोरू तांचेर मारच्या तांकां स्वतंत्र करच्या खातीर या घडी आमी मागया मोगाचे न्हू पवित्रज्ञा देवोने पवित्र आत्म्या ये देवान तुझ्या भुरग्यांचेर ये पवित्र आत्म्या ये सोमिया त्या पवित्र आत्म्या धाड सोमिया त्या पाराकलीताक आमचेर ओत सोमिया त्या पवित्र आत्म्याचे मोर आमचेर हर एकल्याचेर या आराधनाक वांटेली जावन हर एका भाव भयणीचेर हांगासर बेबीक माध्यमारी बाकी जावन हर एका भाव भयणीचेर हो सोमिया ताका सुडका दी सोमिया ताका सुडका दी सोमिया हर एका भक्तांचे ताका सुडई सोमिया या वर्सा फळादी जावंक या वर्सा फळादी कोणी जीवंक ताका करपा दी सोमिया तुजी विशेष शकत अगणित करपा सोमिया या घडी वाळई सोमिया जीसस जीसस pour out your spirit Lord anoint Lord anoint Jesus anoint with your seal Lord touch Lord heal them Lord everybody heal them Lord Jesus pour out your spirit Lord pour out your spirit Lord Jesus my Lord pour out your spirit come Holy Spirit anoint each and everyone anoint Holy Spirit each and everyone seal them through your seal Holy Spirit come Holy Spirit come Holy Spirit come I surrender all these brothers and sisters those who are partaking in this adoration in this prayer touch them heal them Holy Spirit anoint them give them freedom from all kind of chains give them freedom touch them heal them redeem them Holy Spirit जेजू धार तुझ्या आत्म्या जेजू धार तुझ्या आत्म्या दी सुडका सोमिया वो तुझ्या आत्म्या Holy Spirit anoint Lord Jesus touch me Lord touch me through your Holy Spirit anoint me Lord give me strength give me Thank you, Holy Spirit, for anointing us. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father, for pouring out your Spirit on each and every one. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाचेनो सुमयाचे आशीर्वाद आमी सोडूंक येता परत एक घडी मौनपणी आमकां कितें वैयक्तीक तरान मागोंक आसा सुमयाच्या पांयां तळांत त्या सवां समर्पण करया कोणी आमचे लागीं मागोंक सांगलां तांचे खातीर आज प्रत्येक जण परगांवांक वेच्या त्या भयण्यांनी भावांनी आमचे कडेन मागोंक सांगलां तांचे खातीर विशेश तरान मागया मोगाचेनो तांचे पयन बरेंगण जावचे खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया मोगाचेनो आमच्या कुटुंबांतले बांदपास कश्ट कितें आतां ते समस्या कितें इत्याद जावचे खातीर सुमया कडेन आमी मागया मोगाचेनो आमच्या मंगळूर DSC खातीर आमच्या गोवळी बापां खातीर आमच्या याजकां खातीर धर्मीक भाव भयणी खातीर आमच्या भावार्थी लोकां खातीर आमी मागया आमी सगळ्यांनी एकवटीत एका मनाची एका काळजाची जावच्या आमचो क्रिस्त सोमी त्या सोमयाच्या भावारी आमी एकवटीत उरच्या आमकां आशिर्वादीत करून मागया मोगाचेनो कोणी आमचे लागीं मागूंक सांगलां तांचे खातीर तांच्या त्या सवां खातीर पिडाय शिडेक ओळख जावन कश्ट केल्या त्या भावनां खातीर आमी मागया मोगाचेनो हर एक आमची त्या सवा मागणी सोमयाच्या पांयां तळां आमी समर्पण करया आनी त्या सोमयाचे आशिर्वाद जोडूं तयार जावन गावया गीत येद्या व्हडा साक्रामेंतांक येद्या व्हडा साक्रामेंतांक सुख सांगना मान करूया पूर्वी
त्या रूपा बोतला नव्यो रीती आदर्या सर्वोन्मेच्या अस्तित्व्या वावरताचे बोलत्या जसे बापा कशी स्फुरता उल्हासाने स्तुतीचा पदवी महिमा सस्ता सस्ता एका स्थळ्यात अर्चिता तुका दोगांच्या स्पिरिता sama samina varta Amen. प्रार्थुया सर पदवेदरा ससनाच्या देवा आम्ही तुझी असक्त भरगी तुझ्या मुखार सरपडल्या आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या मोगाचेर हरी एकल्याचे तुझी दाल दिश घाल तुझ्या कृपेन आमकां हरी एकल्यागे अभिषेक कर या वर्सा आमकां हरी एकल्यागे आमचे जिविताचो उद्देश मोतीन घेवन तो पूर्ण करूंक वावरूंक आमचे प्रयत्न करूंक कृपा दी त्या मारिफात हे सगळे वरास हांगासर जमलेल्या तशेंच विविध माध्यमां मारिफात ह्या आराधनान वांटेली जावच्या हरी एकल्यागे फळां बरीत कर आनी त्या मारिफात आमी आमचे जिवीत हरी एकल्या उपकाराक फायद्या पडटा तशें जावन रुपीत करूंक आमकां कृपा दी जो जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना